नमस्कार. आयच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर दोन अश्यो व्यक्ती आसात जांच्या पांयाक हात लावन ह्या कार्यावळीक हांव सुरवात करतां. इतल्याच कारणा खातीर की आज आमी अशे एक गोंया भितर रावतात आनी जगा भितर रावतात जंय पांयाक हात लावपा सारक्यो व्यक्तीच कमी उरल्यात. सो जांकां लावपा सारकी परिस्थिती आसा तांकां लावनूच सुरवात करची अशी म्हजी प्रामाणीक इच्छा. आनी अशी दोन व्यक्ती जांणी पत्रकारिते भितर 50 वर्सां पुराय केल्या. वयाची फाटल्या सप्तकात 75 पुराय केल्या आणि 75 वर्सांचो जेन्ना एक पत्रकार जाता आणि 50 वर्सांचो त्या फिल्डा भितर अनुभव आसता तेन्ना ते गोंय कशें पळयतात. तांणी काम सुरू केल्लें तेन्नाचें गोंय, आतांचें गोंय, तेन्नाचो समाज, आतांचो समाज, तेन्नाचे राजकारणी, आतांचे राजकारणी, ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी तांचे कडेन उलयतले. ते गोंयांतले दोन नामनेचे ज्येश्ठ पत्रकार, त्याच प्रमाणे जांचो समाजा कडेन खूब घनिश्ट संबंध आसा आनी तांणी पत्रकारिता लेखन चालू दवरलेंच पण तितलेंच समाजाक परत दिवपाच्या दृश्टीन खूब कार्य केलें. ते सुरेशबाब वाळवे आणि गुरुदासबाब सावळ. सर वेलकम. खरेंच हांवें सुरवात करतना सर इतल्याच एका सादे प्रश्ना वयल्यान सुरवात करता. आणि नाही पण तुवें चरण स्पर्श बी केल्या म्हणटा न्हय, हय तें आमकां पटना. पूण जावं, तुमी जाणटे जाल्यात अशें तुमकां दिसना आसतलें. यशस्वी म्हाका दिसता यशस्वी भाऊ आमी तुका आशिर्वाद दिता. कारण हो आशिर्वाद अत्यंत महत्वाचो. कारण सर आयज परिस्थिती अशी आसा म्हणून हांव ह्या प्रश्ना वयल्यान सुरवात करता. 75 वर्सां कशी गेली. वाळवे बाब तुमचे कडच्यान सुरू करता, मागीर सावळ बाबाक होच प्रश्न विचारता. हांव कोणाच्या तरी कवितेच्या ओळींतल्यान सांगता. कविता मराठी आसा. आयुष्याची सकाळ माझ्या सुरेख गेली, रात्रीची मज फिकीर नाही, दुपार बाकी आहे. त्यामुळे खरीच बरी गेली, थ्रिलिंग गेली. आणि जेन्ना आमी जर्नलिजमान आसले तेन्ना सकाळ केन्ना जातली आणि रात केन्ना जातली कांयच कळना. इट वॉज अ थ्रिलिंग एक्सपिरियन्स. त्यामुळे इंटरेस्टिंग. सावळ बाब, नो रिग्रेट्स. रिग्रेट्साचेर नो रिग्रेट्स अबाउट लायफ. सक्सेस आणि रिग्रेट्सांचे येवया कारण आमचे प्रोफेशनच तशें. सो सावळ बाब 75 वर्सां कशी गेली. कारण तुमी तर अशे आहात की 2 आठवडे पयलीं सुद्दां आमच्या पॅनलाचेर आशिल्ले डिबेटा खातीर. म्हाका दिसता की हांव तसो एक्टीव आसा म्हणून आतां हांगा बसला हांव. रायट. जे लोक मातशे पळय आतां आपूण बरें दिसना म्हणून घरा रावल्या पळय ते घराच उरतात, ते शणटात. तशें हांवें डे 1 पासून म्हणजे जल्म म्हाका जेन्ना कळपाक लागला पळय ताचे हांव आनंदी आसा, आनंदी रावत आयला. टील टुडे आय एम व्हेरी हॅपी वीथ माय वॉट एवर आय हॅव अचिव्ड इन माय लायफ. कारण कितें जाल्यार म्हाजे कडेन कोट्यांनी रुपया नासत, म्हाजे कडेन कोट्यांनी रुपयाचे लोकांचे म्हाजे कडेन आशिर्वाद आहात. लाखांनी लोक म्हणजे गोंयकार लाख आहा पळय. त्या शिवाय म्हाका दिसता की स्टुडंटा खातीर हांव सगळ्या जगाक पावता. जे गोंयकार आहा पळय ते म्हाका म्हणटात की वा तूं बरें केलें काम आहा म्हणून. सो आय एम व्हेरी हॅपी अबावट डॅट. आनी आय एम फॅमिली ऑल्सो माय इज ऑल कोऑपरेटीव. मदीं मातशें कितें केन्ना जातालें कितें रात येता जाता आनी कितें जाता म्हणून, पण तें आतां ना न्ही. आतां दिसभर घरात आसता आनी आय वर्क फ्रॉम होम. म्हणजे कितें जाता पयलीं हांव ऑफिसान बरयतालो, मोबायलाचेर बरयता आनी धाडटा. त्यामुळे घरा कडेन बायलेक बरें दिसता, भुरग्यांक बरें, नातेक बरें दिसता, कामूय जाता. येस. सो आय एम व्हेरी हॅपी अबावट माय एंटायर लायफ. वाळवे सर, मुद्दम पत्रकारिते बद्दल. पत्रकारितेन आतां म्हजे सारक्या मनशान हें तुमकां विचारपाचें कारण आमकां शिकपाक जाय आनी शिकपाची प्रचंड भूक आसा. आनी तुमचे सारके मनीस आसात मुखार म्हणून हो प्रश्न विचारता. 50 वर्सां 52 वर्सां जालीं पत्रकारिते भितर तुमकां. आनीक सावळ सर तुमकां फाल्यां 50 वर्सां जातात पत्रकारिते भितर. 50 वर्सांच्या 52 वर्सांच्या पत्रकारितेन सर कितें दिलें. अत्यंत समाधान दिलें. नाजाल्यार कितें कोण वळखतलो आसलो आमकां. नांव दिलें, यश दिलें, एक आयडेंटिटी दिली, सगळें कितें तें पत्रकारितेन दिलें. हांवें जवळ जवळ निम्में जग, आय मीन डेवलप्ड वर्ल्ड पळोवंक शकलो. 3 प्रायम मिनिस्टरा वांगडा हांव फॉरेनाक वचूंक शकलो. म्हज्या नांवार 4-5 बुकां आसात. आनी हे सगळे अनुभव जे आसात ते सगळे म्हाका पत्रकारिते मेळ्ळे. आनी हांव कितें फिल्मांक वचपाक सोदतालो, पिशेपणां आसली तेन्नाची. ते अजून सर लूक आसा तसो. थँक्यू सर. आनी नाटकान वचपाक सोदतालो नाजाल्यार. आनी आय हॅड एप्रोच्ड फिल्म इन्स्टिट्यूटच्या एप्लिकेशन केल्लो. हांव प्रभाकर पणशीकर म्हजो पयसल्यान सोयरो ताकाय वचून मेळ्ळलो, पण ताणें म्हजें एकूण ध्यान बी पळयलें आनी बोथ ऑफ देम हॅव रिजेक्टेड मी.
जर्नलिजमांत म्हाका केणी बाबान घेतलो आनी थंयच्यान जो म्हजो उत्कर्श जायत केलो. सगळ्यात म्हत्वाचें रायट डिसिजन रायट टायमाचेर म्हणजे राष्ट्रमत सोडून नवप्रभान येवप. थंयच्यान म्हजी प्रगती सुरू जाली. राष्ट्रमतान आसल्यार हांव केन्नाच संपादक जावपाक पावतलो नासलो. नवप्रभात तें जालें. हांव सामको जन्मोजन्मी रिणी म्हणटात तसो नवप्रभाचो आनी पत्रकारितेचो. वॉट एवर आय एम टुडे म्हजी जी वळख आसा पत्रकार म्हणून आसा. आनी आतां 16 वर्सां जालीं म्हाका, 16-17 वर्सां नवप्रभाचो एडिटर म्हणून रिटायर जावन अजूनय म्हजे लोक याद काडटात. आनी कितें जाय. मुद्दम सर विचारपाक नवप्रभाचो विशय आयलो म्हणून, कारण तुमी नवप्रभाक जॉयन जाले, नवप्रभाक रिटायर जाले. जनरली आमच्या फिल्डां भितर अशें चडशें दिश्टी पडना. हांव एकटो गोंयांत, हांव एकटोच आसा गोंयांत न्ही, घडये देशांत तुमी एकटेच आसत, सांगपाक जायना. सो दुसरी गजाल सर अशी की गोवा युनियन ऑफ जर्नलिस्टा सारक्या संस्थेचे, ज्या संस्थेक मान आसा, ज्या संस्थेचें काम येदें व्हडलें आसा, ताजे तुमी लॉंगेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट 6 टायम. सो हे तुमकां सेम प्रश्न कितें दिले सर पत्रकारितेन? न्ही, आयज गुरुदास सावय ह्या नांवान गोवा जी कितें वळख आसा, म्हाका खंय कितें हांव तुका पुरंदर पळयला म्हणून सांगतात, बरें उलयता तूं बरें. हें जें म्हाका मेळ्ळां पळय, ओन्ली बिकॉज आय वॉज इन जर्नलिजम. एक्चुअली हांव गोवा मार्केटिंग फेडरेशनान एकावंटंट म्हणून जॉयन जावपाचो आसलो. ते वास्कोचे ते सहकार भांडार आसले पळय, ते स्टार्ट जावंक ना, लंबले म्हणून हांव हांगा पावलो. आनी हांवें कितें केलां आयुश्यान म्हज्या, म्हणजे कांय गोश्टी म्हाका मान्य करपाकच जाय. म्हाका संपादक बरो मेळ्ळो. धेंपे कंपनीचो पगार घेवन दीसभर हांव मराठी अकादमीन काम करतालो अनेक वेळा. आनी ताका तुमी वाळवे सराक दिता क्रेडीट 100%. कारण तांणी जर दुर्लक्ष हें करूंक नासलें न्ही. आनी दुसरें कितें जातालें की संपादकाचे फोटो येनासले, पण म्हाजे वर्साक किमान 50 तरी फोटो छापून येताले नवप्रभात, म्हणजे सगळ्या पेपरांनी छापताले. अशें जेन्ना घडटा पळय, आनी आमच्या मॅनेजराक खबर आशिल्लां हांव सबंद दीस हांगा भोंवता, थंय भोंवता, अधिवेशन आसता थंय वयता, आनी सांजचो 6-6:30 ऑफिसान येवन हांव म्हाजें काम प्रमाणान करतालो. म्हणजे कितें बातमी केन्ना चुकूंक ना म्हाका. ही डीड जस्टीस टू दी वर्क. बातमी चुकली ना. पण अशें जालें, काल हांव सांगूंक सोदतां म्हाज्या भाशणान की हांव खातालो देंप्याचें आनी काम म्हाजी करतालो समाज सेवा लोकांची. तें इट्स आय हॅव टू एग्री इट. आनी जर समजा संपादकान सांगलें ना तूं हांगा अमके वचूंकच जाय प्रेस कॉन्फरन्सीक, जाल्यार मागीर आय वूड हॅव नॉट बी एबल टू डू एनी वर्क. आनी ताका लागून म्हाका जालें पळय, एज अ पत्रकार म्हणून म्हाका बाद सातोस्कर पुरस्कार मेळ्ळो मराठी कामा खातीर. अकादमीचें हांव काम करूंक शकलो. सहकार रत्न हो सहकार क्षेत्रांत सगळ्यान व्हडलो पुरस्कार आहा पळय, 1,25,000 रुपयाचो पुरस्कार म्हाका मेळ्ळो. इट्स ओन्ली बिकॉज ऑफ नवप्रभा आनी माय मॅनेजमेंट एंड एडिटर. अदरवायज इट वॉज नॉट बीन पॉसिबल. राष्ट्रमतांतल्यान वाळवे सर सुरवात केली, आनी हो प्रश्न तुमकां दोगी जाणां खातीर आसा. आनी म्हाका तें प्रामाणीकपणान जाणून घेवपाक जाय, तें गोंय जेन्ना तुमी पत्रकारितेची सुरवात केली तें 3 टप्पे विचारता हांव. तुमी 3 टप्पे म्हाका एक्सप्लेन करून सांगात. एक तें गोंय जे तुमी जॉयन जाले पत्रकारितेंत तें, दुसरें हें गोंय जंय तुमी संपादक जाले तें, आनी तिसरें आयचें गोंय. ह्या 3 गोंयां भितर फरक कितें आहा? ताचे पयलीं हांव मातसो बदल करता तुज्या हातून आनी उत्तर दिता आसतना हांवें इवन मुक्तीपूर्व गोवा पळयला. बरोबर. हांव तेन्ना 12 वर्साचो आसलो गोंय जेन्ना स्वतंत्र जालें. आनी आमची बिचोली 18 डिसेंबर 1961 त्या दिसा एक दीस पयलीं रिलीज हे जाल्ली, लिबरेट जाल्ली. इवन सेम विथ पेडणे ऑल्सो. अशें काणकोणूय आसत कदाचित. पण पणजीच्या पालासीचेर तिरंगो झेंडो 19 तारखेक सकाळी 9-9:30 वरांचेर कितें लायलो, म्हणून तो 19 डिसेंबर गोवा मुक्ती दिन. तुवें हाचो प्रश्न विचारलो खंयच्या, जेन्ना हांव राष्ट्रमतान जॉयन जालो 1972, तेन्नाचें गोंय कितें, बोरीचो पूल मोडलेलो आसलो, थंय मागीर बेली ब्रीज आसलो, आमच्या लश्करान घाल्लो, हात हे केल्लो. कम्युनिकेशन नासल्यो, खडखडीत रस्ते आसले, म्हणजे तशें डेवलप गोंय नासलें, पूण तातूंत गोंय आसलें. त्या गोंयांत गोंय आसलें तें म्हत्वाचें. हिरवळ आसली, ग्रिनरी आसली, एकमेकांक मनीस वळखताले. आतां त्याच्या नंतर जेन्ना हांव राष्ट्रमतान संपादक जालो 1986 सालाक एज ए एक्टींग एडिटर, म्हणजे कितलीं मदीं वर्सां गेलीं, जवळ जवळ 12-13 वर्सां गेलीं. तेन्ना ट्रान्सफॉर्मेशन जावपाक लागलेलें, हिप्पी कल्चर सुरू जाल्लो आनी शहरां बदलपाक लागलेलीं.
विलेजींची शहरां जाताली. आतां म्हजें व्हाळशी म्हणून जो गांव आसा दिवचल पासून फक्त 2.5-3 किलोमिटरचेर, टोटली एग्रेरियन विलेज. आयज गांवांत 50 घरां आनी आतां नंतर बिल्डिंग्स आयल्यात, कॉम्प्लेक्स आयल्यात, ते भायले लोक येवन रावतात. येवनी नो, आयज व्हाळशीकरांचे मूळ जे ओरिजिनल व्हाळशीकर आसा प्रत्येकाच्या दारांत जवळ जवळ 4 व्हिलर आसा, एक्सेप्ट सम फ्यू. पूण गांवांत एक जोत ना, शेतां कोण करिना, सगळीं पडीक शेतां आसात. सगळ्यान मोठें आतां आनी ते परवडयना बी. हांव आतां कुळागरकार, बागायतदार, जमीनदार अशें कितें कितें लोक म्हणटात. काम करपाक कोच गोंयकार मनीस मेळना. हांकां कितें घाटयांक लावपाचें थंय हें खणपाक. ती हाच्याक गांवठी मनशांनी किंवा गोंयच्या मनशांनीच करूंक जाय. एक सादें तुका उदाहरण दिता. म्हजी 5-6 गारफां आसात बरें आंबे दिवपी. गेलीं 2 वर्सां म्हाका ताची बेंदुल्ली काडपाक मनीस मेळना. आय ट्रायड लेवल आनी ताका अमुकूच टायमार म्हणजे चवथीच्या टायमारच काडूंक जाय. 2 म्हयने पयलीं पावस पडून गेल्लो आसपा जाय आनी ताच्या नंतर 2 म्हयने सबंद ताचें आंग सोलून काडटा न्ही ते 2 म्हयने ताच्या उपरांत परत पावस पडपा जाय. आतां हांवें काडून उपयोग ना, तें झाड मरतलें. पण ऑलरेडी तें मरपाक लागलां कित्याक बेंदुल्ली काडूंक ना. हो फरक. आनी ह्या गोंयांत आज गोंयचेर एक बेंदुल्ली लागली आनी ती काडपाक जायना आमच्यान अशें दिसता तुमकां? बेंदुल्ली काडपाक जाय न्हू, बेंदुल्ली काडपी मनीसच ना. ह्या विशयाचेर उलोवया. आज गोंयचेरूय बेंदुल्ली चडल्या आनी ती बेंदुल्ली काडपी मनीस ना. म्हाका दिसता ह्या मुद्द्याचेर सावळ सराव तुमचे म्हऱ्या येता. ते 3 टप्पे तुमी जॉईन जाले ते. मागीर हांव दुसरो टप्पो धरा जेन्ना तुमी पयली फावट गुजाचे अध्यक्ष जाले ते, आनी तिसरो टप्पो आयचो. ह्या 3 गोंयां मदलो फरक कितें? न्ही, हांव जेन्ना रिपोर्टिंगाक जॉयन जालो पळय, म्हणजे आय जॉयन एज अ सब एडिटर कम रिपोर्टर. आफ्टर 2 years आय वॉज आस्क्ड टू गो फॉर रिपोर्टिंग. एक दीस रातचे 7:30 वरांचेर 10-11 किलोमीटर खोल्ले पळय युनिवर्सिटी शेड आहा पळय, उजो लागलो. 7:30 जातलीं काळो तेन्ना. तेन्ना हांगा ट्रान्सपोर्ट कांय नासतालें. आमी सायकलीन भोंवताले तेन्ना. सायकलीन वचप पासून शक्य नासलें, वचून येवन बातमी दितलो केन्ना. सो आय ट्रायड टू कॉन्टॅक्ट. हांवें ऑर्डिनरी फोन लायलो, लागना. मागीर हें आनी कितें आसता बरी पद्दत आसा एक. शेवटी हांवें लायटनींग कॉल बूक केलो. लायटनींग कॉल तेन्ना आसतालो तो बूक केलो आनी आय गॉट द कॉल आफ्टर 45 minutes. द लायटनींग वॉज सो स्लो म्हणटा तुमी, काय 45 minutes वॉज सो फास्ट? न्ही, तेन्ना ते सुद्दां व्हडलें नशीब म्हणटाले. तेन्ना म्हाका सांगलें तुका 45 मिनटान मेळ्ळें नशीब. इट टेक मोर टायम. पूण हांव जर येवन चलोवन गेल्लो न्ही खोल्ले, पावन येतलो असलो. पण तेन्ना मागीर म्हाका बातमी मेळ्ळी ती. पण केन्ना म्हाका 8 काय 9 केन्ना मेळ्ळी बातमी. तेन्ना आमचें कंपोजींग जातालें पळय, ती हँड कंपोजींग. बरोबर. थंय तुका अशें हें नासलें कॉम्प्युटर. आतां कितें जालां, हांव म्हजो आर्टिकल आसता पळय तो रातचो केन्ना 7 धाडटा हांव आनी ते टेक इट. तेन्ना सकाळीं जर पावना लेख दुसरे दिसा नाशिल्लो छापून तो उरना येना आसलो तो. बरोबर. कारण ते हँड कंपोजींग करता, मागीर हें काडटा, प्रूफ रिडींग करता. आतां कांय लागना न्ही तें. सो दीस वॉज द क्वेश्चन इन 75-76 अशी परिस्थिती आसली. आतां कितें जाता की जर समज काणकोणाक कितें घडलें किंवा पेडण्यां कितें घडलें एक्सिडेंट सिरियस, विथीन 3 or 4 minutes ऑन सोशल मिडिया तुका बातमी येता. ना आमी पत्रकारांनी आतां लायव्ह करपाची गरज ना, लोकूच करतात सामकें. आनी कोणें आतां कितें पयलीं ते फोटो काडटात धाडटात. हय. आनी इवन आतां न्यूज पेपर आमी पळयलें दे हॅव पुलीस हॅव रीच हियर, वेट फॉर डिटेल्स. हय. अश्यो बातम्यो आतां आमकां लायव्ह कमेंट्री चलता. हय. त्यामुळे आजची परिस्थिती आहा पळय ती सामकी जमीन आसून फरक आहा. आनी गोंय कशें बदल्लां? गोंय बदल्लां पळय म्हणटा न्ही, सांगता एक सांगपाचें म्हणजे म्हजो जो गांव आहा खाजने म्हणून, ऑन डे ऑफ रिप्रेझेंटेशन आमच्या गांवांत 2 सायकली आसल्यो. दे वॉज कन्सिडर्ड टू बी रिचेस्ट पर्सन इन द विलेज. एक म्हजो बापूय आनी एक आमचो शेजारी. आतां त्या गांवांत तेन्ना 11 घरां आशिल्लीं. 11 म्हणजे 11 गणपती आसता आमच्या गांवांत ते अशें एक हें. तर आमचें एक आसलें. आतां सावळ फॅमिलीची थंय 9 घरां आहात. टोटल घरां आतां 50च्या वयर पावल्यात. आनी व्हेहिकल आहा पळय न्ही, प्रत्येक घरान 2-2 4 व्हिलर आहात. 3-3 म्हणजे जितले लोक आहात तितले स्कुटरी आहात. सो दीस इज द आमी भौतीक कितें म्हणटा पळय सुबत्ता आयिल्ल्या, सगळें आयिल्ल्या. फक्त मनाची शांतता आहा पळय ती मातशी बिगडल्या. आमच्या गांवांत सुद्दां मोपा विमानतळ आयिल्ल्या कारणान थंयचे कांय कर्मचारी आहा पळय ती येवन आतां आमच्या गांवांत भाड्याक रावतात. पयलीं कोण नासताले. बरोबर. आनी पयलीं कितें म्हाज्या भुरगेपणांत जेन्ना हांव शिकतालो पळय 4th-5वी तेन्ना म्हजें गांवूच न्ही, सरावंडींग विलेज म्हणजे वारखंड, परसकडें, नईबाग, मालपे हे सगळे गांवांतले लोक म्हाका नांवान वळखताले. वा सावळाचो झील गुद्दास सावळ म्हणून. आतां म्हाजो शेजारी पळय हा सुद्दां खाजनेचो नवीन कोण येता पळय
ते म्हाका वळखना, हांव तांकां वळखना. इवन आतां पर्वरी जेन्ना हांव रावता पळय, आय एम स्टेईंग दे फॉर 41 years नाव इन पर्वरी. हय आमचे जे पत्रकार मित्र आहा पळय ते जर सोडले जायत तर बाकीच्या कडेन म्हाजो कांयच संबंद ना आनी तांचोय म्हाजे कडेन संबंद ना. दे डोंट इवन नो मी दॅट आय एम अ जर्नलिस्ट किंवा अशें कितें तरी. फक्त आमचे पत्रकार कोण 20-25 लोक आहा पळय ते म्हाका वळखतात. बाकी सगळे फक्त आनी पंचायतचो कोण मेंबर आहा तो हे वळखता. हय बाकीचे लोक पळय आहा न्ही, आनी आमच्या आतां कॉलनीन जे पत्रकार कॉलनी आहा पळय तातूंत जवळ जवळ 100च्या वयर बिल्डींग घाल्यात, 3 मजली 4 मजले बी. ते आमकां कोण वळखना, मनशाक वळखना. फक्त दिसता ते कोण तरी भोंवतणी हाय म्हणटात. गोंयची वळख बदलपाक लागली, सामकी बदल्ल्या, सामकी बदल्ल्या. तुमचे सर अग्रलेख अशे की ते वाचून पिळगी तयार जाल्यो, समाज तयार जालो. आज हो समाज, हांव मुद्दम कित्याक विचारता की म्हाका एक म्हणजे बऱ्या इश्टान सांगलें हो प्रश्न तुमकां विचार म्हणून, की तो अग्रलेख वाचपी समाज आनी आयचो समाज जो आज जर अग्रलेख वाचलो म्हणून जर कोणें आमकां सांगलें जाल्यारच आमी सेलेब्रेट करतात. तो कितले जाणांनी वाचलो हो मुद्दो मागीर येता. सो अशे हे जे 2 समाज आसात, ह्या समाजा भितर कितें फरक आयला? आमी चड आत्मकेंद्रीत जाल्यात काय इट इज अ नॅचरल प्रोग्रेशन ऑफ एनी सोसायटी? ज्या सोसायटीक सावळ बाबान बरो शब्द वापरलो, भौतीक सुबत्ता म्हणून. जाका भौतीक सुबत्ता येता तो समाज आत्मकेंद्रीत जायत वता. आमकां गांव गोंय हांचे पयलीं जितलें पडून गेल्लें तितलेंच आज पडून गेलां काय कितें? काय आमकां आमचेंच पडून गेलां? न्ही, सेन्सिटिवनेस कमी जाला अशें म्हाका दिसता. तेन्नाचो समाज आसलो तेन्ना कितें जातालें, वास्तूकूच रिएक्ट जातालो इमिजिएटली, कितें तरी ताचेर परिणाम जाला अशें दिसतालें. आमकां फोन येताले बरें किंवा वायट कितें तरी बरें म्हणून. आयज म्हाका दिसना खंयच्या संपादकाच्या अग्रलेखाचेर अशें ताची फीडबॅक येता, पत्रां येतात. व्हेरी रेअरली आय फायंड. तेन्ना आमचे रिएक्ट जावंक ना, एका दुसऱ्याचें सुद्दां पत्र येवंक ना, असो एकूय दीस वचनासलो म्हज्या अग्रलेखाचेर. हाचे वयल्यान अशें जाणवतालें की लोक वाचतात म्हणून, आनी वाचतात आनी ताचेर विचार करतात अशें जातालें. बरोबर. आतां हांव कांय एक्टिविस्ट नासलो, त्यामुळे तांकां ते तुमकां मोटिव्स अटॅच करपाक मेळनाशिल्ले? कितें म्हणटात न्ही, तुमकां मोटिव्स अटॅच करपाक मेळनाशिल्ले काय म्हणटा? न्ही, ताका कार्यप्रवण करप मराठीचो शब्द हय ते आमच्या कडेन जायनासले. हय. ते कांय गोमंतकच्या संपादकांनी केले, जशें गडकरीन केलें, आठवलेन केलें. ती म्हज्यांतली उणीव आसली. आमी फक्त बरयलें म्हणूनय जायना न्ही. थंय ते समाजाक जर त्या पद्दतीन लागीं हाडून ताका त्या पद्दतीन तूं सांगता त्या गोला कडेन व्हरतलो जाल्यार कितें तरी कामाय करची पडटलें. आमचे लक्ष्मीदास बोरकर बाबा आसले, तांणी जनता दरबार, जनता उवाचे दरबार म्हणून घेतले आनी गांवोगांवचे प्रश्न समस्या त्यो आयकून घेवन दुसऱ्याचें एक एक पानभर छापतालो. ताची कांय वेळा तडय लागताली. तशें म्हज्या कडल्यान जाली ना, त्याची एक म्हाका खंत आसा. त्यामुळे समाज जरी सेन्सिटीव आसलो तरी त्या समाजाक हांव कार्यप्रवण करूं शकलो ना, हें एक म्हजें फेलियर अशें म्हाका दिसता. आयचो समाज म्हाका दिसना पेटोवन घालपाचें जाल्यार तें जावं शकता. एखादो विशय जर तसो रिलिजियस सेंटिमेंटाचो आसत तर जाल्यार तें जावं शकता. गोंयची विशय कितें म्हणटलो आतां, गेल्या 8-15 दिसांतल्यो ज्यो कांय घटना आसात त्यो पळयतकूच समाज एकत्र येवं शकता अशें दिसता. पण त्याच बरोबर कन्स्ट्रक्टीव कामा खातीर येवं शकता ह्याचे बद्दल हांव दुबाव मारता. बस सावळबाब कितें दिसता? कारण संवेदनशीलता कमी जाली अशी दिसता काय हें समाजाचें नॅचरल प्रोग्रेशन? समाज जेन्ना असो आर्थीक सुबत्ता, भौतीक सुबत्ता येता तेन्ना समाज आत्मकेंद्रीत जाले अशें तरी दिसता तुमकां? काय तुमकां दिसता की हें अशेंच म्हणून? तुमी आतां बरें सांगलें की आपल्याक सायडीचे 4 गांवांतले लोक सुद्दां आमकां नांवान वळखताले, आज सायडीचे 4 घर वळखनात. हें कितें? प्रश्न असो आहा की पयलीं कितें जालें, बातमी आयली न्ही, सरकारच्या अगेन्स्ट कितें आयलें जायत, तर तेंचें जे म्हायती खातें आहा पळय ते कटींग काडून कन्सर्न मिनिस्टराक धाडटाले किंवा डिपार्टमेंटाक धाडटाले आनी तांचे खुलासे येताले. फाटल्या 20-25 वर्सान हांव दिसता एकूय खुलासो खंयच्याच पेपरान वाचूंक ना. म्हणजे डिपार्टमेंट इज नॉट फंक्शनींग किंवा द मिनिस्टर्स दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथींग. कितें तुमी जायत ते बरयात. आनी तें खरें कितें जालां आतां, आमी कितलेय जर पोट तिडकीन बरयले विशय खंयच्याचे, तर म्हाका दिसता की हांव जेन्ना बरयता पळय जेन्ना कांय बरे विशय आसता पळय प्रेजींग द गव्हर्मेंट गीत, तेन्ना म्हाका सीएमाचो केन्नाय फोन येता. म्हणजे 2-3दां जाला.
वायट आतां म्हाजे पयलीं जेन्ना की मातशें कडक कितें बरयलें तरी म्हाका पर्रिकाचो फोन येतालो, राणेचो फोन येतालो तेन्ना सुरवातीक. आतां तें तशें जायना. कारण आमचें कितें जालां आतांचे राजकारणी वाचतात काय कितें होय प्रश्न पडटा म्हाका ना केन्ना केन्ना. तशें आनी ते तांचे दिनचर्या पळयशीत न्ही तूं हय तर तांकां तें वाचप शक्यच ना. मागीर ते सांगू पयर एका मनशान सांगलें की आपूण वाचता आनी कितें करता म्हूण. पण म्हाका दिसना कितें जाण न्हू सकाळीं लोक येवन घरा बसतात पळय, हय मागीर तेजे मिटिंग्यो आसतात, दौरे आसतात, गोंया भायर काय तांकां वयचें पडटा. हेतून तांकां पेपर वाचूंक मेळत. म्हाका दिसता एकदां कितें आसा हेडलायन बी कितें येता पळय ते वाचता ते वाचता आसतले ते, किंवा स्टुडंटाचे हेडलायन्स येता पळय. अग्रलेख वाचपाची पासियेंस खंयच्याच राजकारण्याक ना म्हणटा तुमी. पाशेंस ना आनी शक्यच ना तें. हं. त्यामुळे आतां सायबाचे जे अग्रलेख येताले पळय ताचो एक भक्त आहा दिवाडी गांवांतलो हरमलकर म्हणून. एकूण एक सगळे अग्रलेख तांणी कटींग करून दवरलेले. इवन ही हॅज नो कटींग ऑफ हें ताका फाल्यां जाय पडलें न्ही तांचे कडेन आसा. हांवें ताच्या कडल्यान हाडल्या सरळ वाट बरयत आसतना It's a fact. 6000 कटिंग्स आय ब्रॉट. अशे लोक तांचे कडच्यान घेवन आयला. ताच्या कडल्यान हय, घेवन अशे लोक आसात. आतां ते शक्य ना. हं. आतां कितें जालें म्हाजे कॉलम आसलो पळय ते म्हाका पयर एकट्यान सांगलें तुजे बरेचशे कटींग म्हाजे कडेन कांय एकूय नासले. हांवें जवळ 18,000 फारीक करून सेंट्रल लायब्ररीन सगळे कटींग हे केल्ले ते स्कॅन करून फोटो काडून हे घालूंक दिले म्हाका तेणें. पूण म्हाजे एका वाचक जो आहा पळय ते कडेन जवळ जवळ 5-6 हजार ते आपल्याकडे आहा म्हणटा तो. म्हणजे सगळे कारण कितें जालें चक्रव्यूह म्हाजे जवळ जवळ 1700 जाल्या. हय त्या शिवाय आनी लेख आसात, विद्यार्थी विशय बरयतालो ते आसा. बरोबर. पण ते म्हाजे कडेन कांय कटींग ना. हय जाल्यार म्हाका थंय वचचें पडटलें. वचचें पडटा. आनी आतां ते कितें सांगता म्हाजे कडेन कटींग आसली पळय म्हाजे बायलांक घेवन सगळे काडून उज्याक घातले रद्द कित्याक काय म्हणून. फॉर देम इट हॅज नो मिनींग. आज सर 75 वर्सांचे ताणी म्हत्व कळटा न्ही. आतां कळटा ते. न्ही आतां सांगता फाटल्या 2 वर्सांक हांवें कितें केलां की सगळें जें हांव बरयता पळय त्या सगळ्याचें कटींग काडून दवरता हांव. डिजिटायज करून दवरा. मातसो न्ही म्हाका ते सारकें जमना तें काम. पण हांव कटींग काडटा मातसो शाणो जाता हांव आफ्टर अबावट 70 इयर्स. आतां म्हागे फाटल्या 2 वर्सांचे सगळे कटींग म्हाजे कडेन आसात. इवन न्ही आय एम प्लॅनिंग टू ब्रिंग आउट वन मोर बुक विच विल कम आफ्टर 1 year. या सो आतां मातसो हांव शाणो जाला. आतांच हे जाला. हय सर आय हॅव समथींग टू ॲड टू. हय सांगा न्ही. नवप्रभातल्यान रिटायर जातकूच म्हाका एक ऑफर आयली. देन CM दिगंबर कामत हय ताजो मिडिया एडवायजर म्हणून यू नो. अंडरस्टँडींग वॉज दॅट अँड आय वॉज सिटींग ऑन हीज बंगलो महालक्ष्मी की दनपारां जेवपाक जेन्ना साहेब येतलो तेन्ना हांवें ताका सबंद दिसाचे सगळ्या पेपरांनी कितें कितें बरें किंवा वायट छापून आयलां ताचे बद्दल ताका ब्रीफ करप कित्या खातीर ताका वाचपाक टायम मेळना जशें हाणें सांगलां तशें. फॉर 15 दीस म्हाका 15 सेकंद सुद्दां ताका मेळपाक मेळना. कॅन यू इमॅजीन दीस. लोकांची गर्दीच इतली दनपार ताका जेवपाक टायम ना. तुम्ही राजकारणाक सामकी क्लीन चीट दितात अशें दिसना. न्ही हांव कितें म्हणटा टायमच ब्रिफींग करपाक सुद्दां ज्या मनशाक टायम ना ब्रिफींग आयकून घेवपाक. पण म्हाका सर मुद्दाम विचारपाक हें कारण हांव राजकारण्याचेर विशय पावला म्हणून राजकारणी कशे बदलले काय बदलले नात. तुमी जेन्ना पत्रकारिता सुरवात केली संपादक जाले तेन्नाचे राजकारणी आनी आतांचे राजकारणी हांचे मदलो सगळ्यांत मोठो फरक कितें. न्ही तेन्नाचे राजकारणी बहुतेक गरीब आसले. आयज गरीब राजकारणी मेळप खूब कठीण जालां. आनी तो रावचोय ना. कोण गरीब आसा तो राजकारणी उरतलो तो आमदार जावचो ना. यू विल नॉट सर्वायव. सत्तेंतल्यान पयसो आनी पयसांतल्यान सत्ता हे जे समीकरण आसा न्ही ते गेल्या 20-25 वर्सांतले आसा. तेन्ना श्रीराम कामतीचे म्हाका दिसता ताणें एक बूक कंपायल केला केन्ना तरी आनी तातूंत ताणें भाऊसाहेब बांदोडकराची कांय पत्रां छापल्यात. तातूंत तेन्नाचो कुसुमाकर कडकडे म्हणून दिवचलचो पयलो आमदार आसलो तो म्हणटा भाऊसाहेब एक पत्र बरयलां तें ताच्या हाका मेळ्ळें फायलीक बांदोडकराच्या आनी तें मागीर हाका मेळ्ळें कंपायलेशन करता. ताईन बी दिल्ले आसतले. त्यावेळी तुम्ही माझ्या प्रचारासाठी 3,000 रुपये दिले होते पण ते 3,000 आणखी थोडे द्यावे लागतील वगैरे म्हणून ते तितले पुरले ना. आज 3,000 केन्ना इलेक्शन जावंक शकता. कॅन एनीबडी इमॅजीन. इवन पंचायत लेवलचे सुद्दां जायना. बरोबर. म्हणटकूच राजकारणी बदलले अशें तरी आमी कशें म्हणटले. लोकच जेन्ना तांकां इतले खावपाक लागल्यात सगळे कडल्यान बुड्डुपाक लागल्यात तो खंयच्यान तरी तो पयसो करतलो.
त्यामुळे समाज बदलला ताचें चित्र तांचो प्रतिनिधी म्हणून त्या राजकारण्यांत दिसता अशें एक म्हाका दिसपाक लागलें. फाल्यां हांव जरी जालो आय वील हॅव टू टो दी सेम लायन. वेगळें कांय करपाक शकचे ना. अशें नाजाल्यार तो भायर पडटलो हितून. मोरजी पंचायती निवडणूक जाली पळय, 2 जावं रावले एकामेकाक. तेंच्यांनी फाटले पंचायत निवडणुकीत प्रत्येकान जवळ जवळ 20 ते 22 लाख खर्च केल्यात. पंचायत वॉर्डान कितें 600-700 वोटर्स आसतात. आतां पयशे हे खंय गेले कशें हांव नाका, लाखांनी जेन्ना वॉर्डान वयता. किती बदलले? राजकारणी बदलले का आमी बदलले? लोक बदलले न्ही, राजकारणी बदलले ना. राजकारण्यांनी समाजा प्रमाणे आपल्याला जसं वारे व्हांवता तशें सूप धरलें. सारकें. नाल्यार कितें जातालें, अशें गांवांतल्या वाड्या वयल्या मनशांनी अशें कशें पयशे खावप. आनी थंय सगळ्यांक वळखतात किंवा कोण भायलो येवंक ना न्ही. मोरजे गांवांत जे लोक रावतात पळय ते सगळे चडशे ते शेळगांवकर बी अशे कोण कोण आहात ते. 25 लाख पंचायत वॉर्डात 700-800 लोकांक खातीर. मागीर तो पंच निवडून येतकीर करतलो कितें? आनी दोगांय कडल्यान खाल्लेले आसतले. म्हणजे 25 न्ही 50 थंयचे विलेजस वोटर्स 50 लाखांनी श्रीमंत जाले अशें म्हणून येता ती. दोनूय मेळून हय, दोगांय कडल्यान मेळून. हें कितें सर कॉपरेटीव करप्शन म्हणपाचें का? कारण म्हाका केन्ना केन्ना प्रश्न पडटा ह्याच हाजेर की हाका कॉपरेटीव करप्शन म्हणपाचें काय कितें म्हणपाचें? न्ही, हें मेंटल करप्शन जालां. हें मेंटल करप्शन जालां आनी तें मागीर नॅचरली फिजिकल करप्शनान येता. ते फक्त मेंटल पुरती उरपाक शकना. आनी लोकूय असो विचार करपाक लागले, हे सगळेच उलयतात की हो निवडून येवन तर कितें करतलो. आफ्टर 5 years परत अगेन ही वील कम ऑन अवर डोर स्टेप्स. आयजच ताचे कडल्यान कितें जर काडून घेवपाक मेळटा जाल्यार तें घेवपाचें. मुद्दम ह्या हाजेर सर विचारता, अशे 2 राजकारणी सांगात जांकां तुमी मानान पळयतात. तुमी पत्रकारिता सुरवात केली ते आज मेरेन 2 राजकारणी ते घडी आमदार जाल्ले आसत किंवा आमदार जाल्ले नासत, कारण परिस्थिती इतली बदलल्यात सद्या फॉर्म्युलास. हांव त्या खातीर विचारता, अशे 2 राजकारणी कोण वाळवे सर जांकां तुमी मानान पळयतात? एक राणू प्रभू देसाय म्हणून आसलो, रिवणचो मगोचो आमदार. कोण ताचे कडेन बोट दाखोवं शकत? 4-5 वर्सान उरलो होतो तेन्ना. पूण स्वच्छ कॅरेक्टर आसलेलो मनीस. दुसरो एज फार एज बेफाट जाची अफाट इंटेलिजन्स डॉक्टर काशीनाथ जल्मी, नो पॅरलल. आनी तो करप्ट आसलो अशें हांव म्हणचो ना, कित्याक ताचे बद्दल केन्नाच आमकां कितें आयकपाक येवंक ना. म्हणजे ह्या 2 राजकारणी दोगूय जाण मगोवचे, राणू प्रभू देसाय आनी डॉक्टर जल्मी. कोण सर 2 राजकारणी? न्ही, हांव सगळ्यात पयलो न्हू आमचो पेडण्याचो आमदार आसलो पळय, परशुराम कोटकर. हय. खरें म्हटल्यार तो म्हाजो रायवल आशिल्लो इन पॉलिटिकल हें. पण तो असो एकच हांवें उमेदवार पळयला ताणी स्वताच्या बॉसांत एक पयसो मोडूंक ना. ताजे खातीर लोकांनी खर्च केला. मिटींग घेताले लोक घेताले. समजा 25 कार्यकर्ते आयले, तांकां जेवण ताचे कार्यकर्ते दिताले. आनी तो तेन्ना जसो आसलो पळय आमदार जाल्लो तेन्ना, ती ताजी आर्थीक परिस्थिती अजून तशीच आहा. म्हणजे तो अजून स्कुटरीन भोंवता किंवा एट द मोस्ट ही मे बी हॅविंग अ कार. आनी दुसरे कोण? दुसरो तसो म्हाका आतां डॉक्टर जल्मी म्हटला पळय, दॅट आय फुल्ली एग्री विथ हिम. बाकी सगळे आमदार आमचे बाकीचे आसले पळय, MG पयलीं सुरवातेक 2 वर्सां टर्माचे आमदार आसले पळय, तांकां जयकिशन शिरोडकर. एक्चुअली ही वॉज चेअरमॅन ऑफ मार्केटिंग फेडरेशन आनी कितें करतले. ताणें सुद्दां तशें व्हडलें काय आनी एक्चुअली प्रत्येकान म्हणजे पयले 2-3 टर्म म्हणजे 1980 पर्यंत 1980 फर्स्ट टायम गोव्यान बऱ्याच प्रमाणात क्लीन राजकारण आसलें. हय. आनी तेन्ना अशी परिस्थिती आयली की कितले पयशे घेवपाचे पळय खंयच्या कामा खातीर हे तेन्ना स्लिपी वयताल्यो. मिनिस्टर ग्रीन कलर स्लीप 5,000. आनी हांव पयर म्हणजे एक कॉलम वाचतालो की म्हाका कोण तरी 5,000 रुपया युक्त घेतलो गुद्दास सावय ह्या पत्रकाराक, अशें तेन्ना चर्चा चलताली. तेन्ना आनी इवन जॉबा खातीर 5,000. आतां ते 15 लाख, आतां न्ही विचार 20 लाख स्लिपी गेल्यो. हय, आतां सर वेगळेच आयला. सगळें आयलां त्या. आनी आतां तशें कळ्ळां की कांय मिनिस्टर म्हण किंवा आमदार बी आहा पळय तांचे बायले भोंवता कलेक्शन करपा खातीर. कळ्ळां न्ही. सो इट हॅज गोन टू दॅट फॅमिली बिझनेस जावपाक पावला. हय, दॅट एक्सटेंट. आतां मला एक कठीण प्रश्न विचारता. जिवंत आशिल्ल्या मदली 2 नांव सांगा म्हाका जांकां तुमी म्हणटात की ओके हें मातशें बरें आहा म्हणून. एक प्रताप सिंग राणे. आय हॅव रिस्पेक्ट फॉर दॅट मॅन.
आणि दुसरो म्हाका विचार करचो पडटा आतां कठीण प्रश्न विचारलो तो खरोच कठीण आसा. आय विल कम बॅक टू हांव सावळासराक चान्स दिता. दुसरें Yes. नांव तुमी चिंतून Yes, दवरात. yes. सरबाब जिवंत आशिल्ल्या हांव मदीं एकय मनशे नांव घेवंक शकना. आवय सामकें कारण कितें जालां प्रत्यक्ष खंय दिसना. पूण एकदां अशें जालें पळय एक मिनिस्टरा कडेन हांव गेल्लो. तो तूं म्हणटा पळय आपूण पयशे घेता म्हणून. आपल्याक आतां मॅसेज आयला दिल्लीच्यान की 200 लोकांक धाड दिल्लीक म्हणून. ताबडतोब रेल्वेन धाड, रेल्वे स्पेशल बोगीक धाड म्हणून. आतां खंयचे पयशे हाडपाचे? तिथे हांवें कोणाक पयशे मागले, लोक म्हणटा करप्शन. आनी कितें जालें इवन भाऊच्या वेळार सुद्दां भाऊन जेन्ना जुवारी कंपनी जागा दिली पळय तेन्ना कडेन एक येलो कलरची गाडी आशिल्ली. बियूक कितें तर ते नांवां म्हाका वेगळे तेन्ना ती सगळ्यान व्हडली गाडी आसली ती. हय लोक म्हणटा ताका ती बिल्ल्यान दिल्या म्हणून. पण भाऊक तशी गरज नासली. म्हाका तर दिसता की भाऊक कोणाक गाडी घेवन करपी न्ही. पण लोक उलयतात. आतां सुद्दां कितें जाता कोणी आतां आमचे मिनिस्टर आहा पळय तेंचे कडेन BMW आनी कसले कसले गाडी व्हडल्यो आसतात. शी सर सामक्यो. 2 कोटी 3 कोटीचे. हय काही आमदारा कडेन आसा आनी काही बाकीचे पॉलिटिशियन आहा पळय ते हांगा टॅक्स पोंडिचेरी देश केल्ले खूब लोकांच्यो गाडयो आहात. सो दीस ऑल हें करप्शन. पूण तुमी एकूय नांव घेनात. न्ही हांव म्हाका म्हणजे आय डोंट नो. मनाक बरें जायना येना न्ही पटना. आतां कितें पयशे लागतात तांकां न्ही. हय आतां लोक पळय आतां आमचो एक आमदार आहा पळय तो सगळ्या आपल्या मतदारसंघातल्या सगळ्या मतदाराची लायटीची बिलां फारीक करता, हय उदकाची बिलां फारीक करता. हे पयशे खंयच्यान येतात? सो दुसरें नांव आसा दुसरें नांव सुचना आसता तें. आनी सुचना. हाणें अशें उत्तर दितकूच आनी हांव ब्लँक जालें की कोणाक सोदून काडप काय. फायनल म्हाका एकच सांगात. आज जर गोंय पळयलें जाल्यार गोंया मुखावेलो सगळ्यांत मोठो प्रश्न कितें दिसता आनी गोंयकाराक ताजेर तुमी कितें सांगतले? सगळ्यात मोठो प्रश्न गोंयकारपण हरोवपाक लागला. हरवला अक्षर. म्हणजे गोंयकारपण आमी कितले तरी म्हळें न्ही तरी आतां मार्केटान वतकूच हिंदीन उलोवचें पडटा. खंय आसा गोंयकार? 16 लाख गोंयकारा पैकी म्हाका दिसता 10 लाख भायले आसात. आय डोंट नो स्टॅटिस्टिक्स म्हाका खबर ना. फुडलो हांव सदांच म्हणटा की फुडलो सेन्ससा भितर आमकां खूब धक्के बसपाचे आनी अनेक पिल्ले असले सरपंच जेन्ना जावपाक लागल्यात फुडले आमदार बिमदार तशेंच जातले. हो एक व्हडलो प्रश्न. आणि दुसरें म्हणजे आमी ग्रिनरी ना जाता, दोंगर कापल्या बिपल्या. गोंयकाराक कितें सांगतले? आतां गोंयकारांक कितें सांगपाचें एकूच की मातसो विचार करात म्हणून. इलेक्शनच्या टायमार विचार करात, विकू नाकात स्वताक आनी मतां विकू नाकात. आनी प्रत्येक निर्णय घेवच्या पयलीं मातसो विचार करून कितें तूं डिसिजन घे. म्हणजे अशें एक सर्वसाधारण ताचें म्हणणें आहे. आज गोंया मुखावेलो सगळ्यांत मोठो प्रश्न कितें आनी ताजेर तुमी गोंयकाराक कितें सांगतले? आयज गोंयांतले लोक पळय आहा न्ही जे गोंयकार ओरिजिनल म्हणजे जे दोज वर बॉर्न बिफोर 1961 स्टेईंग इन गोवा तांकां आज तांचे जर घर नासत न्ही किंवा फॅमिली वाडल्या म्हणजे जर घर बांदलो न्ही तांकां जागा मेळना. आमी सगळ्यान हांगा व्हडले व्हडले आमी गप्पा करच्यो करतात. आमच्यो जमिनी आमी सगळ्या दिल्लीच्या लोकांक विकून वेगळे हाडल्यात. वाळपय वच, पेडण्या वच, मोपा वच किंवा काणकोणा वच तुज्या काणकोणा. म्हाका इन्क्लूड केलाच सगळे गजाली भितर. सगळे कडेन दोंगर पळय आहात व्हडले हे प्लॉट पळय आहा न्ही ते कोण तरी घेतलेले आहा आनी दर दिसा तुका एडवर्टायज दिसतात प्रॉपर्टी फॉर सेल अमूक आनी ती नांवां कोण तरी यादव बादव अशीं नांवां असतात. जेन्ना आमी जर आमकां पळय म्हजो एक पुतणी आशिल्लो वॉज ट्रायंग टू बिल्ड हीज ओन हावज बाय बायींग अ प्लॉट. ताणी 15 वर्सां रावलो तो. हावजींग वुडान गेलो आनी खंय गेलो पण जे रेट ताका ऑप्शन लागपाक लागले ती वॉज नॉट गोंयकारां परवडपाची न्ही. हय. आनी आतां जर ही परिस्थिती आहा न्ही 10 वर्सां हांव सांगपाक नाका तुका. सो आय वूड अपील टू द पीपल नॉट आतां कितें उरल्या जमीन ती ते सांबाळून दवरपाची, विकपाची ना म्हणून. ते जर जायत न्ही भायल्यांक विकपाची ना म्हणून. नाल्यार गव्हर्मेंटान कायदो हाडपाक जाय की दोज आर स्टेईंग इन गोवा फॉर 10 years ओनली दे कॅन बाय द प्रॉपर्टी. ना एक गजाल सर आसा तुमी सांगता ताजेर हांव ताजेरूच सोंपयता की जेन्ना जमीन हातांतल्यान वता आपली भाशाय वता तेन्ना संस्कृती वता आनी मागीर अस्तित्वूय वता. त्या वळणाचेर आमी पावचे न्ही. म्हाका दिसता इतलेंच तुमी दोगूय जाण आज गोंयकारां आमी ऑलरेडी लागीं पावले आमी. सामकें. सो आतां गाडयेचो ब्रेक हँड ब्रेक जितले कितें आहा तितलें सगळें मारचें पडटलें. ना जाल्यार आमकां परत फाटीं सरप कुस्तार जातलें. हांव सर इतल्याचेर थांबता. 75च जाल्यांत वाळवे सराक पळयतकीर तर म्हाका दिसता की ते अजून फिल्मां वचपाक शकता म्हणून. तुम्ही सर काय अभिमन्यू न्ही. तुम्ही खूप चक्रव्यूह भेदले आणि खूप चक्रव्यूह भेदपाचे आसात. सो
80 वर्सां जाता तेन्नाय अशी बसया, परत गजाली मारया, 90कूय बसया, अश्योच गजाली मारया, इतलेंच मागता. 100ची गजाल कशी आहा, 100 देवाचें सोडया. 90 मेरेन तरी म्हाका जर तुमी सामके हांगा बसून गजाली मारपाक मेळ्ळे जाल्यार हांव खूब धादोशी जातलो. इतलेंच वाळवे सर, सावळ सर मागता आनीक थांबता. देव बरें करूं. थँक्यू. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरूं नाका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का ह्या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस, हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादीक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.